इस्रायल पर्जेक सोडवून हाडतलो तो होच म्हणून आमी बरोवसन आसल्याव म्हणली एम्माउसाचे वाटेन वेतेल्या शिसांची उतरां कुर्सागस विणगो करतात. कुर्सा मरणाचें क्रूर रूप आनी निराशा आमचे समोर दवरतात. तांचे प्रकार एक महान बरवसो उपजयल्लो तरणाटो जेजू इस्रायल पर्जेक सोडवून हाडतलो म्हूण तांणी चिंतुल्लो आतां फोंडान न्हिदोन 3 दीस जाल्ले. देखूनच तांणी जेरुजालेम सांडलें. राजकीय, धार्मीक, सांस्कृतीक आनी आर्थीक केंद्र जावन आसचें. विशेष करून जेजू मुखांतर बरवशाचेंच केंद्र जावन आसलें जेरुजालेम तांणी सोडलें. पुनर्जिवंत जेजूस तांचे लागीं उलयता म्हूण नेनासून तांचो बरवसो सुकुद्द तांचे संगी समकता ते नेनासून तांच्या बरवशा बरीत अपेक्षेंत कितेंच बदलावण जावंक ना बगर तांची अपेक्षा संपूर्णतायेक पावल्या म्हूण नेनासून निराशेन बुडोवन ते जेरुजालेमांतावन पयस समकतात. हे दिशेन जेजूची तुमी कांयच समजनी नासले. प्रवाद्यांनी सांगलेलें सगळें सत मानूंक कितले फाटीं तुमी. क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदीं हे सगळें सुस्ची गरज आसली न्हय. म्हणली उतरां सूक्त दिसतात आनी तांचें नेणारपण विंगें करतात. जेजू विशांत पवित्र पुस्तकांत सांगून दिल्लें समजन आसलेली सर्व तांचें नेणारपण परगडतात. ह्या उतरांक कान दिल्ली पुनर्जीवन जेजू थंय बरवसो जिवो करतात. जेजून उंडो मोडून आपली वळख दिवच्या पयलें तांकां वाटेरच मोयजेतावन सुरू कर्ण सर्व प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशांत बरयलां तें ताणें तांकां विवरून सांगलें. हे वेळी तांच्याच उतरांनी आमी आयकताव तशें तांचे भितरच तांची काळजां पेटतालीं. जेजून तांकां देवाच्या उतराक पुनर्भेट करूंक शिकयलें. हाका रिविजिटिंग द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटात. पुनर्जिवंत जेजूक जोगतेपणी भेटच्याक आनी ताची वळख धरच्याक देवाच्या उतरान पेटची काळजां जाय आनी देवाच्या उतराक रिविजिट वा पुनर्भेट केल्या शिवाय दुसरी वाट हे दिशेन आमकां आसा? बिलकुल ना.